उमेद जाता आणि खूप बरें दिसता। इतले हर्ष उल्हास वातावरण आज भागवत कथा आज वास्कोच्या राम मंदिरान हांगा फुडले 7 दीस जातली आणि भागवत कथा ही आमच्या हिंदू धर्मा भितर एक म्हणजे खूप प्रभावी अशी कथा आसा। कृष्ण आमचे देव कृष्ण नाल्यार विष्णू हांची कथा आसा आणि कशे आपल्या असीम भक्तीन प्रहलाद गुरू नाल्यार भक्त प्रल्हाद आणि देवाचे कडेन मार्ग गाठलो आणि देवाक प्राप्त केलो ही सगळी ही हाची कथा आसा आणि खूप फुडले 7 दीस ही कथा ह्या राम मंदिरान जातली आणि म्हाका खूप उमेद दिसता सांगपाक की म्हाका सलग दिसता हे 3रे काय 4थे वर्स आमी ही कथा करतात। भागवत कथाचे महत्व हिंदू धर्मा भितर आमकां खूप मोठे आसा आणि आज म्हाका मान मेळटा की तीच भागवत कथा म्हणजे तकलेर दवरून आज म्हाका देवळा पर्यंत व्हरपाचें एक सौभाग्य मेळटा। ताचे खातीर हांव कमिटीचे आभारी आसा आणि अशी आमच्या हिंदू धर्मान मान्यता आसा की भागवत कथा जंय जाता त्या गांवचे त्या वाठाराचे सगळे बरे बरे जायत वता आणि जे कितें दोष आसा ते निवारण जाता अशी ही मोठी अशी ही कथा भागवत कथा हे फुडले 7 दीस राम मंदिरान जातली। म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांवकारांनी हाजो फायदो घेवचो आणि सगळ्यांनी येवन ही कथा आयकची अशें म्हाका सांगून दिसता।